GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार. गोवा टुडे इन द सिद्धी गावसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. शेजारच्या राज्यांतल्यान रेंव, चिरे, खडी, कालयांव हाडप आतां म्हारग. राज्य सरकारान लायली फी. कायद्यांत दुरुस्ती. ट्रिपी फाटल्यान 500,000 रुपया फी. गोंयांत डेल्टा व्हेरियंटाच्या आनीक 38 दुयेंती. आंकडो 64. डेल्टा प्लसाचो एकूय ना. काप्पाचे 10. अल्फाचो 1. मुख्यमंत्री म्हणटा शेजार राज्यांचेर नदर. कर्फ्यू उरपाची चिन्ना. पेडणेचो लोक हायवेची अंदाधुंदी जाग्यार घाल म्हूण मारता एकसारको बोवाळ. तोंडां बंद करूंक बाबू नाका म्हणटा आसतना कोंबता पयशे. स्टुडंटाचेर बाबूचो बाय वे एक्सपोज. सांगेवेलो आमदार प्रसादाच्या काँग्रेस एंट्रीच्या शक्यते वयल्यान खवदळ. गिरीशाचो डॅमेज कंट्रोल. गिरीश म्हणटा पक्ष पयली घटमूट करप. ब्लॉकांक विस्वासात घेवनूच उमेदवारी. मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्या ट्विटरार वाजले. कोविड वादळांत सरकाराचें काम पळोवन लोक बीजेपीकूच परत हाडटले. क्रिमिनल पुलिसूय सुटचे नात. मुख्यमंत्र्याची जाप. बीजेपीन गोंय काडला विकूंक. दोळो दायज वास्तूंचेर. आग्वाद केल्लो प्रायव्हेट पार्टींक लिजार. कन्सल्टंट चलयतात सरकार. दिल्ली ऑफिसर कित्याक पोसल्यात? गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न. आनी क्रांती मैदाना वेल्या पाटयांच्या राजकारणाक निमाणे फुल स्टॉप. ब्युटिफिकेशना वेळार कोनशाक मारिल्ली रवी पवाराची नेम प्लेट परत लागली एंट्रन्सार. रवीचो परत जय जयकार. शेजारच्या राज्यांतल्यान रेंव, चिरे, खडी, कालयांवां सारकेले मायनर मिनरल्स घेवप आतां म्हारग पडटलें. गोंय सरकारान मायनर मिनरल्सांच्या येरादारी कायद्यांत दुरुस्ती केल्या. ते प्रमाण शेजारच्या राज्यांतल्यान मिनरल्स हाडपाचें आसल्यार मायन्स खात्यान 500 वा 1000 रुपया प्रोसेसिंग फी भरची पडटली. आदीं ही फी नाशिल्ली. गोंयचे मायन्स खात्यान गोवा मायनर मिनरल्स कन्सेशन रुल्स 1985 दुरुस्ती केल्या. शेजारच्या राज्यांतल्यान मायनर मिनरल्स गोंयांत हाडूंक आतां फी घेतले. कायद्यांत दुरुस्ती केल्या ते प्रमाण जो कोण भायल्यान मायनर मिनरल्स हाडटलो ताणें पयलीं मायन्स खात्यांत अर्ज करचो पडटलो. 100 टायरां परस कमी टायर आशिल्ल्या गाडयेंतल्यान येरादारी करतले जाल्यार ट्रिपी फाटल्यान 500 रुपया फी भरची पडटली. 100 परस मायज टायरांचे गाडयेन येरादारी करता जाल्यार 1000 रुपया फी दवरल्या. फी भरल्या उपरांत खात्या कडच्यान मायनर मिनरल्साचे येरादारी खातीर इंडिव्हिज्युअल परमीट दितले. परमिटाची कॉपी येरादारी करपी रुटा वयल्या चेकनाक्यार धाडटले. परमिटाचेर जी तारीख दिल्या ते तारखेकूच येरादारी करची पडटली. गोंयांत बांदकामा खातीर महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत रेंव, चिरे, खडी हाडटात. ती आतां परमीट फीक लागून ट्रिपी फाटल्यान 500,000 रुपया म्हारग जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोंयांत डेल्टा व्हेरियंटाचे आनीक 38 काप्पाचे 2 दुयेंती मेळ्ळ्यात. पुण्यांत धाडिल्ल्या सॅम्पलांतल्यान आनीक 40 सॅम्पलांचो रिपोर्ट आयलो. पयलीं 33 26 सॅम्पल डेल्टा आशिल्ले. रिपोर्टा प्रमाण गोंयांत आतां डेल्टाचे एकूण 64 दुयेंती आसात. आनीक 49 सॅम्पलांचो रिपोर्ट उरला. डेल्टा प्लस दुयेंती अजून मेळूंक नात. फाटीं आल्फाचो 1 मेळिल्लो. मुख्यमंत्री उलयता त्या कोतान कर्फ्यू उरपाची चिन्हा. आरोग्य खात्या प्रमाण पुण्यांत धाडिल्ले 122 सॅम्पलांतले 73 सॅम्पलांचे रिपोर्ट आतां मेरेन मेळ्ळ्यात. तातूंत 64 सॅम्पल डेल्टा व्हेरियंट म्हूण स्पश्ट जाला. सॅम्पल आनी रिपोर्ट अशें गणीत धरल्यार 87.67% हे प्रमाण जाता. निकतोच 40 सॅम्पलांचो रिपोर्ट आयलो. तातूंतले 38 डेल्टा व्हेरियंट जाल्यार 2 काप्पा व्हेरियंट. पयलीं डेल्टाचे 26 मेळिल्ले, काप्पाचे 8 मेळिल्ले. काप्पा व्हेरियंटाचो आंकडो आतां 10 जालो. एकूच सॅम्पल अल्फा व्हेरियंटाचो मेळिल्लो. अजून 49 सॅम्पलांचो रिपोर्ट येवपाचो आसा.
डेल्टा प्लस व्हेरियंटाचे दुयेंती 12 राज्यांनी आसात। सगळ्यांत चड महाराष्ट्रांत। गोंयच्या शिमेर सिंधुदुर्गांत दुयेंती आसा म्हूण कळटकीच गोंयांत चेकपोस्टार टेस्टिंग सुरू केला। मुख्यमंत्री म्हणटात शेजारच्या राज्यांतले परिस्थितीचेर नजर दवरल्या। परिस्थितीचो नियाळ घेवन कर्फ्यू भितर कितें रिलॅक्शन दिवं येतात ते पळयता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। आमी परत 7 दिसांचें लॉकडावन वाडयला। आमी बॉर्डरींचेरूय बी डेल्टा प्लस व्हायरस आमच्या सायडीकच्या डिस्ट्रिक्टान आसल्या कारणान आमी तेजी प्रिकॉशन्स घेतले आनी ताकाच लागून आमचें म्हणणें आसा की ह्या 7 दिसांक परत मॉनिटर केले वयतले आनी जर राज्यांतली स्थिती कंट्रोलान उरली जाल्यार थोडें रिलॅक्सेशन दिलें वयतलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सांखळेच्यान विनायक सामंत। पेडणेचो लोक हायवेची अंदाधुंदी जाग्यार घाल म्हूण बोवाळ मारतात आनी मंत्री आमदार बाबू बोवाळ मारताल्यांचें तोंड बंद करूं नाका म्हणटा आसतना पयशे कोमता। धारगळ पत्रादेवी हायवेचें काम कशें चल्लां। PWD मंत्री पावसकार आनी पेडणेचो आमदार बाबू हायवेच्या कामाच्या इन्स्पेक्शनाक पावले। लोकांचो दोगांयचेर प्रस्नांचो फार। आदी सर्व्हिस रोड मागीर हायवे। पत्रादेवी हायवेच्या कामाच्या इन्स्पेक्शनाक गेल्ले कडेन PWD मंत्री पावसकर आनी पेडणेचो आमदार मंत्री बाबूचेर लोकांच्या प्रश्नांचो फार। एकल्याचो एक प्रस्न। गटर पुरवल्यान घरान उदक घुसता म्हण कागाळ करूंक आयिल्ले बायलेक बाबूची बायवे मानवल्ली दिसना। सादल्यार सादले म्हण संवय प्रमाण बाबून धाडस केलेंच। बाबून चाळवल्ल्या लोकां मुखार कॉन्ट्रॅक्टराक उजरावन काडिल्ल्या भशेन केलो। आतां खंय ताणें PWDक सांगलां सर्व्हिस रोड पयली मागीर हायवे। क्रॉसिंग करपाक तांकां मेळना म्हणून मेजर म्हणटा दारगड मशालबाग आनी तिसरो म्हणटा उगे। अशी परिस्थिती जाल्या हायवेची की सर्व्हिसिंग रोड नासतना हायवे करपाक लागला। थंय लोक सगळे चावळलेले। लोकांक पयलीं सर्व्हिसिंग रस्तो जावन मागीर हायवे जाय। हांवें आलो ओपन सांगलेलें हांव पयलीं सर्व्हिसिंग रोड मागीर तुजे हायवे। आनी त्या निमित्तान तेंच्यांनी सोल्युशन दिल्लें आहा। दारगळचो रस्तो तो लँड एक्विजिशन प्रोसिजर चालू आसा। मशालबाग जो आहा थंय दोनी सायडीन ड्रेन आहा ती करून दिता म्हटलेलें आहा। हायवेक बरें काम केल्लें आहा आमचे दिपक पावसकारान। तशेंच काही रस्ते केल्या ते सारके करूना कॉन्ट्रॅक्टरान। लोकांनी सहकार दिवपा जाय। ही काही जेन्ना येदे व्हडले प्रोजेक्ट जाता थंय त्रास जातलोच। PWD मंत्री पावसकारान इन्स्पेक्शन अर्दें सोडून कूस मारली। कित्याक काय विचारल्यार बाबूचें रजाव आयकात। ताका अर्जंट मिटींग उरली जाली। ते जाय आसलें न्ही लोकांची समस्या जाणून ताच्या खातीरच आपयलो न्ही पण 3 मेजर जी आहा पळय सायट ती त्या पळोवन गेला। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी। कोविड आणि वादळाच्या अरिश्टांत आपल्या सरकाराचें काम पळोवन लोक 2022 आपल्या फुडारपणांत BJPकूच परत हाडटले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीक ट्विटर वॉराचेर जाप। पुलीस खातें खंय जागृत, चुकीच्यो गजाली करतले पुलिसूय सुटनात म्हूण क्रिमिनल केशींनी सांपडिल्ल्या पुलिसांच्या प्रकरणाचेर मुख्यमंत्री उलयलो। इलेक्शन तेंकता तसो आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारणाक रंग चडटा। ह्या विकेंडाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचे ट्विटरार बरेच वाजले। मुख्यमंत्री म्हूण आपलो कार्यकाळ कसो आशिल्लो ते लोकूच दाखयतले म्हूण दिगंबरान कमेंट केल्लो। मुख्यमंत्र्याची ताका जाप। आमी एमर्जन्सी डेच्या विशयाचेर हांवें ट्वीट केल्लो। ताज्या उपरांत म्हाका दिसता मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन ट्वीट केलो। ताका रिप्लाय हांवें कितें एमर्जन्सी डेच्या वेळार लोकांचे पुराय देशभर कशा पद्दतीन हॅरसमेंट जाल्ली ती दिगंबर कामतीक याद करून दिली। आनी त्याच ट्विटांतल्यान ताज्या सरकाराच्या कार्यकाळांतल्या 5 वर्सां राज्यांत कशा पद्दतीन स्थिती आसली ती याद करून दिली। हांव मुख्यमंत्री आसा फाटलीं 2.5 वर्सां म्हजो 3 वर्सांचो टर्म पिरियड पुराय जातलो। त्या कारणान म्हाका खबर आहा कोविडा सारकिल्या महामारींतल्यान हांव वता आनी पॅन्डमिकांतल्यान तावते सारकिलो सायक्लॉन जो देशांत 94च्या उपरांत राज्यांत पयले फावटी आयलो। ह्या सगळ्या हातूंतल्यानूय बी राज्याच्या जनतेक योग्य तो म्हणजे न्याय दिवपाचो तेंची मागण्यो पुराय करपाचें काम हांव करीत आसा। खंयसरूच आमी कोणाचेर अन्याय करूंक ना। तो जे सांगता की गोंयची जनता दाखोवन दितली म्हाका खात्री आसा आनी गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसा की परत एकदां
म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माझ्या नेतृत्वाखातीर गोयची जनता निवडून दिली हाची आशा व्यक्त करता. फाटल्या 8 दिसांत 3 वेगवेगळ्या क्रिमिनल केसींनी 5 पुलीस सस्पेंड जाले, एकल्याक भितरूय वडयलो. पुलीस खातें जागृत आसा. चुकीच्यो गजाली करतले पुलिसूय खंय सुटना, मुख्यमंत्र्याची जाप. पुलीस डिपार्टमेंट हे लोकांक न्याय दिवपाक आसा, अन्याय करपा खातीर न्हू. अशा पद्दतीच्यो चुकून सुद्दां तेंच्यांनी करच्यो न्हू म्हणून प्रॉम्प्ट एक्शन म्हणजे त्या कन्सर्न PSI आसतलो, PC आसतलो, ओके, लोकां तांचेर प्रॉम्प्ट एक्शन ही म्हाज्या खात्या मार्फत घेतलेली आसा. तांचेर इन्क्वायरी जातली आनी अशा पद्दतीचो परत केन्नाच कोणाचेर अन्याय जावचो ना. प्रुडंटा खातीर सांखळेच्यान विनायक सामंत. बीजेपी सरकारान एक करून गोंय विकूंक काडला. मायनिंगाचें नांव ना, सैम विकलो, भलायकी विकली, आतां दायज वास्तू विकूंक फुडें सरल्यात. गोवा फॉरवर्डाचो आरोप, कोट्यांनी मोडून रिपेर रिनोवेट केल्लो आग्वाद किल्लो प्रायवेट पार्टींक खंय लिजार दिला. सरकार कन्सल्टंटांचें. दिल्ली हाचें कोत ना. केंद्राच्यो स्किमी हाडून कन्सल्टंट जाल्यार दिल्ली ऑफिसरांक कित्याक पोसल्यात. गोंय म्हणटा तें क्लियरन्स सेलाक काडलां ह्या सरकारान, ह्या लूट अँड स्कूट सरकारान. मायनींग कॉर्पोरेशन करता म्हणलें, आतां कॉर्पोरेशन जातलें वो ना तें सरकाराकूच खबर ना. गोंयची झाडां म्हणल्यार गोंयचें सैम हें ताणें विकलें. फॉरेस्ट अँड एनवायरमेंट म्हणटा तो विकलो. गोंयकारांची हेल्थ विकली. आतां लेटस्ट ते आमची हेरिटेज विकतात. फोर्ट आग्वाद जेल म्हणटा तें RDAन 25 कोटी रुपया मोडून रिनोवेट केलां और रिस्टोर केलां. हें तांणी दृश्टी मरायन म्हणटा ताका 15 वर्सां खातीर दिलां. म्हणल्यार सरकारान पयशे मोडप आनी ताणें आपल्याच मनशाक दिवप. आपलोच मनीस कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक हे दृश्टीन एक BJPचो व्हडल्या लिडराचो चलो पार्टनर आहा. तांचो आतां उद्देश असो आहा की द सेल मस्ट गो ऑन. मायकल लोबोक प्रश्न विचारात की 25 कोटी रुपया ताजे डिपार्टमेंटान मोडिल्ले काय ना काय म्हणून हें करपाक, रिस्टोर करपाक आग्वाद. जो सगळ्याचेर तोंड उकडें करून उलयता ताका आतां विचारा मरे तुमी. सरकार खंय कन्सल्टंटांचें, दिल्ली हांचें कोंत ना. केंद्राच्यो स्किमी हाडूंक कन्सल्टंट जाय जाल्यार ऑफिसरांक कित्याक पोसल्यात. लोकांचोच पयसो सेंटरा कडच्यान स्टेटान हाडपाक मदीं मिडलमॅन आहा. हांकां प्रॉमीस केल्ले पयशे 300 कोटी ते पयशे पसून हांकां येनात आनी हे आतां कन्सल्टंट अपॉयंट करतात. जर कन्सल्टंट केपेबल आहा सेंट्रल फंड्स हाडपाक जाल्यार कन्सल्टंटाकूच मुखेलमंत्री कित्याक करचो न्ही. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुयात. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकार काँग्रेसीच्या हुमऱ्यार आसा म्हूण कळटनाच सांग्यार काँग्रेसींत खवदळ पडलो. आतां डॅमेज कंट्रोल करूंक काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशान सांग्या धांव मारली. सांगे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीची बसका जाली. गिरीशान खंय सगळ्यांक हुस्क्यामेकळें केलें. गिरीश म्हणटा उमेदवार थारायतना ब्लॉकाक विस्वासांत घेतले. सध्या पक्ष घट करपाचेर भर. सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकार काँग्रेसीत एंट्री मारता म्हूण सांगे काँग्रेसीत बोवाळ पडिल्लो. मडगांवां विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीकूय वचून ते मेळून आयले.
त्या उपरांत दुसरेच दिसा गिरीश चोडणकर डॅमेज कंट्रोलाक सांग्यार पावलो. प्रसाद गांवकार जो इंडिपेंडंट MLA आसा तो पॉवर्सीक जॉइन जावन टिकेटीचो कमिटमेंट ताका दिलो अशें म्हणून आयकलें. ताचे खातीर आमी डिस्कशन केलें आनी आमी सांगलें सराक की जे आमचे ब्लॉक कमिटी आसा आनी जे आमचे कार्यकर्ते आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच तुमी डिसिजन घेवपाक जाय. बेश्टेच घेतले जाल्यार दुसरें अशें आमी काल मिटींग सगळें सांगलें आसा. आमकां कमिटमेंट दिलो अध्यक्षान की ब्लॉकाच्या थ्रूच कोण वचपाचे कॅन्डिडेटा खातीर ब्लॉकाच्या थ्रू वतले काय ना. आनी जर दुसरे कोण आयले जाल्यार आमी आजून म्हणून आमी ताका एंट्री करपाक बंद करता. आमी तशें करूं शकता. आमची पार्टी आमकां स्ट्रॉंग जावपाक आमकां चड कार्यकर्ते जाय कित्याक आमचे सीट आमकां फुडें हाडपाक जाय. कॅन्डिडेटाची ती गोश्ट वेगळी आसा. प्रसाद गांवकाराचो अजून जॉइन जावपाची जी प्रक्रियाचो कितें समज जाला कोणाचो ते आमकां सद्याक तरी खबर ना हें जातलो. आनी तो जातलो जाल्यार पयलीं आमदार म्हणून रिजायन जावचो पडटा कारण तो एक इंडिपेंडंट MLA. सो ती प्रक्रिया काय अजून सुरू जाल्ली ना. सो त्या हितून कांयच ना. आयज आमी डिस्कशन वेगळे हेजेर डिस्कशन केलें. सपोज ते कोणाक मेंबर जॉइन करपाक सोदता 3000, 3500, 4000 मेंबर पक्षान सगळ्यांचें स्वागत. पूण जेन्ना कोण टिकेट दिवपाची आसता तेन्ना तो अधिकार आमी ब्लॉकाक दिल्लो आसा. ब्लॉकान रिकमेंड करपाची स्ट्रॉंगली कोणाक टिकेट दिवपाची, कित्याक दिवपाची, कोणाक दिवपाची ना, कशें कितें करपाचें तें रिकमेंडेशन ब्लॉक करता. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी भीमा पाटील. फोंड्या क्रांती मैदानाच्या पाटयांच्या राजकारणाक निमाणे फुल स्टॉप. टॉयलेट ब्लॉका कडेन उडयल्ली रवी आनी शरद पवाराच्या नांवाची 1991तली नेम प्लेट क्रांती मैदानाच्या एंट्रन्सार परत लागली. 2017त ब्युटिफिकेशना वेळार मंत्री सुदीन आनी पर्रीकाराची नेम प्लेट लावन रवी पवाराची नेम प्लेट कोनशाक मारिल्ली. प्रुडंटाचो हो रिपोर्ट रवीन लावन धरलो. 1991त रवी नायक मुख्यमंत्री आसतना तेन्नाचो रक्षा मंत्री शरद पवारान उक्तावण केल्ले नेम प्लेटींचेर तांची नांवां आशिल्ली. 2017त क्रांती मैदानाचे ब्युटिफिकेशना वेळार नवी नेम प्लेट बसयतना तांची नेम प्लेट कोनशाक उडयल्ली आनी प्लेट लागली मंत्री सुदीन आनी 2017तलो रक्षा मंत्री पर्रीकाराचे नांवाची. ती आदली प्लेट टॉयलेट ब्लॉकाच्या कोनशाक मारल्या म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. सरकारान कितें केलां तें निस्तारचें म्हूण फोंडेचो आमदार रवीन इशू लावन धरलो. आतां ती रवी पवाराची नेम प्लेट परत क्रांती मैदानाचे प्रवेश द्वारार लागल्या. नेम प्लेट लागली म्हूण रवीचो जय हो. प्लेटीच्या राजकारणाक फुल स्टॉप. तेन्ना तेजे पयलीं हांव प्रुडंटाचें अभिनंदन करता. तेन्ना तेजी पार्टी प्रुडंटाच्या रिपोर्टरांक टॉयलेटीन ती दिश्टी पडली आनी ती टॅलिकास्ट हायलायट केली. आनी हो आमचो जो हिस्ट्री आसा ती फुडल्या पिळगेक खबर आसपाक जाय. ही 91 तेणी ते डिफेन्सा कडेन लिबरेट करून मिलिटरी कडेन आसली ती सोडली शरद पवाराक गट धरून आनी एका लोक अपार्टमेंट केलें आनी ते कोणी काडलें अशें ते आमी एक्झॅक्टली वी कांट टेल. पण दीस टायप ऑफ थिंग्स शूड बी नॉट. हेज्या पयलीं रवी नायकाच्यो चार प्लेटी हांगा काडल्या. प्रभू नगर एक काडला. गोल्डन जुबली ते म्युन्सिपालिटीचो प्रोजेक्ट आसा ती काडल्या. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची पार्टी काडल्या आनी ही 5वी पार्टी काडल्या. म्हणजे ही आमच्या मनाक लागली म्हणून आमी सगळे समर्थक हांगा येवन ते परते ते गोवोरमेंटान परती उबी केली. पूण ते आमी ते हार घालून आमी ताका अभिनंदन केलां. आमी पयल्या सद्याक प्रुडंट मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा. कारण तेणें आमकां सांगलें की ही पार्टी ही स्लेट क्रांती मैदानाच्या टॉयलेटीन आसा म्हणून. हांव पयल्या सद्याक त्यांचे आभार मानता. हेंची फावंडेशनाचेर हांगासर ज्यो पार्ट्यो आशिल्ल्यो त्यो पार्ट्यो 2014 जेन्ना हे रिनोवेशनाक घेतलें त्या उपरांत रिनोवेशन कंप्लीट जाले उपरांत त्यो पार्ट्यो खंय तरी टॉयलेट ब्लॉकान काडून उडयल्ल्यो. ह्यो आमी लोकां मुखार जे प्रुडंटान बातमी केल्या उपरांत नजरेन हाडून दितकूर आमदारान हेजेर प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतली. PWDक तेणी शिटकावणी दिल्ली की ह्यो प्लेटी आहा त्यो बेगीन हांगासर लावच्यो म्हणून. आनी आयज आमी पळयता ह्यो दोनूय प्लेट्यो नेम प्लेट आहा त्यो हांगासर क्रांती मैदानाचेर हांगासर लायिल्ल्यो आसा. सरकारान देर आये पण दुरुस्त आये म्हणटा तशें हेजी दखल घेवन ह्यो प्लेटी परत आशिल्ल्यो तश्यो हांगा रुजू केल्ल्यो आसा म्हणून. क्रांती मैदान फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयच्या सरकाराक सामान्यांचे पडिल्ले नात. कर्फ्यू वाडयत आसा. लोक कितें खातात, कशें जगतात ताचो सरकार विचारूच करिना. चडश्यो स्किमी लागीं बंद. पेट्रोलाकूय उजो म्हूण आपाची सरकाराचेर टिका. आपान म्हापशां टॅक्सी रिक्षावाले आनी मोटरसायकल पायलटांक राशन वाटलें. ही मोहीम खंय गोंयभर चालूच आसतली. आम आदमी पार्टीन हो उपक्रम घेतला. प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाठारांत जे आमचे नागरीक आसा गोंयकार तांकां आमी रेशन पावयता. इतलोच हेतू की कोणाक अन्नाची कमी आसपाक जायना. सरकार
ऑलमोस्ट 2 म्हयने जाले की तो लॉकडावन सुरू आसा. हांगा तुमी सगळे जे म्हणजे टॅक्सीकार भाव आसा पायलट आसा तांकां विचारा. धंदो कंप्लीट डावन आसा, बिजनस डावन आसा, पण सरकार कसलोच आधार दिना. सरकारान कितें आधार दिला तुमकां? कसलोच आधार ना. जे गृह आधार आसा ते सुद्दां सरकारान बंद केला. जे विकलांगांक बेनिफीट आसा ते बंद केला. सो कसलो पेट्रोल सांगता असो 100 रुपया वयर पेट्रोल पावला आता. गोंय सरकारान कंप्लीट इनएफिशियंट आसा, कंप्लीट इनकेपेबल आसा. तांकां मदत करपा येता ती कॅसिनोची. तांकां कडले 275 कोटी दिले, पण हांगा जे बारीक मनीस सगळे उबे आसा. गोंयचे पारंपारीक जो धंदो आसा, जावं तो पोजेट जावं आर्टिस्ट जावं बँडवालो आसूं, टॅक्सी कार म्युझिशियन जाय ते घ्या, तांकां कसलोच आधार सरकारान दिवना. कोविडांत लोक कलाकारांचे सापूच हाल. स्टेज शो कार्यावळी करून क्लासी घेवन घर संसार चलयताल्यांच्या पोटार पांय. केप्यां आमावलेचो आगुस्तीन फेर्नांडीस तातूंतलोच. दिव्यांग आगुस्तीन म्युझिक टिचर, क्लासी घेता, स्टेज शोय करतालो. कोविडांत सगळें बंद. कांय तेंप नुस्तें विकलें. आतां मडगांव होलसेल मार्केटांत च्या विकून दीस दुखलता. केन्ना तरी कोविड वतलो आनी आदले दीस येतले म्हण आशेर. कोविडाक लागून लोक कलाकारांचे सापूच हाल. स्टेज शो कार्यावळी करून घर संसार चलोवपी कितलेशेच जाण गोंयांत आसात. तातूंतलोच एक केप्यां आंबावलीचो आगुस्तीन फेर्नांडीस. कोविडांत नुस्तें विकून जालें. दिव्यांग लोक कलाकार ऑगस्टीन सध्या पोट चलोवंक च्या विकता. हांव एक म्युझिक टिचर. जायते हांव घरा वचून म्युझिक शिकयता. थोडेचे चालू आसा म्हणजे क्लासी आनी त्यो थोडे बंद पडल्या कारणान हांव ह्या मार्केटान च्या घेवन विकपा येता. थोडे दीस फाटीं आनी सामकें लॉकडावन पडलें आनी मार्केटूय बंद जाली. त्या दिसांनी हांवें नुस्तें पासून विकपा सुरवात केली. केन्ना तरी कोविडाचे अरिश्ट वतले, आपले स्टेज शो सुरू जातले, घर संसार जाग्यार पडटलो हे आशेर ऑगस्टीन दीस दुखलता. प्रोफेशनल सिंगर हांवें जायते शो बीन केले. इवन बॉलिवूड सिंगरा पासून घेवन हांवें जायते आल्बमूय प्रोड्यूस केल्या. आनी एवरी इयर हांव रवींद्र भवना म्युजिकल शो करता विथ अ प्रोफेशनल सिंगर लायक सोनिया शिरसाट आनी अशे व्हडले व्हडले सिंगर घेवन फ्युचराकूय हांव जायतो चड बरो करपाक सोदिता. आनी तितून म्हाका कोण जायते जाण आदार दिताय आनी त्या आदारान म्हाका फुडें वचूंक आनी एक उमेद येता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. कोलवाळे मुशीर हायवेक घर गेल्ल्या पिटर आनी रिटा मिनेजिसाक दुसरे कडेन घर बांदून दिता. सगळी वेवस्था करता म्हूण थंयचो आमदार निळखंठान प्रस्ताव दवरला. पिटरान विचार करूंक 2 दीस मागल्यात. दुसरे कडेन वचत जाल्यार खंय सगळेंच पयस पडटलें. हायवेक लागून घर गेलें. आतां हायवे एक्सपेन्शनाक खोपूय वचत म्हणून ती आवाज काडटात. कोलवाळे मुशीवेली पिटर आनी रिटा मिनेजीस दोगांय भाव भयणां. हायवेक घर जमीन गेल्या उपरांत 1994 सावन हायवे कुशीक थंयच खोप बांदून रावतात. आतां हायवे एक्सपेन्शनाक ही खोपूय वचत म्हूण तांकां भंय. मिडिया रिपोर्ट आयल्या उपरांत आमदार वासपुसेक पावलो. दुसरे सुवातेर वेवस्था करून दिता म्हूण तो पर्याय दिवन आयला. तूं दुखताय कितको तेंप असो रावतले तेन्ना आमी गांवकार मिसाचे हेजे तेजे सगळे लोक आहा तुज्या हां सो आमी थंय बांदुया थंय बांदला पूण आमी रेडी जालो न्हू. आमदाराच्या प्रपोजलाचेर कितें तें सांगूंक पिटरान 2 दीस मागल्यात. सगळं वाड्यान येवपाक वाड्याची कांयच खबर मेळची ना आमकां कितें जाता कितें ना कितें आमी वयर पडटा थंय मागीर चड वयर आनी थंय मातशें कोणशाक हें पडटा कोण ना गो. म्हाजें कितेंच ऑब्जेक्शन ना. सगळें सरपंच ताकाच तोच सगळें करता आनी आमी कितें सांगल्यार तो आमचें आयकना. तो म्हणटा आपूण सांगता तें म्हाजें आनी आमी ताका सांगता जायते पडले. हांवूय सांगता आनी पयना ती सांगता. आमी सादारणशें ताका सगळें पटोवन सांगना की आमकां अभिमान आहा तो आमचो गांवकार. आमकां अभिमान आहा आमी जल्माक नांगरूच आहा. पूण हे तेजे सेंटिमेंट आहा पळय ते ताका कन्विन्स करपाकूच टायम आसना. कारण तेज्यो भयणी आहा त्योय रेडी आहा दिवपाक. कोलवाळीनूय एक भयण आहा. तशें ताका तशें नाका आसलें. ताका स्वताच्या जिवार स्वताच्या हेजेर दीस काडपाची तेजी इच्छा आसली. प्रुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर फडते कोलवाळचे.
वन महोत्सवाच्या निमतान थिवेचो आमदार निळकंठ हळणकार आणि राना खात्यान कोलवाळे रोपां लायली. प्रत्येक मतदारसंघात 400 तरी रोपां लावपाचो खंय सरकाराचो संकल्प. प्रियोरचा आमदार मंत्री गोविंद गावडेन शेतकार संघटनेक रोपां आनी सारें वाटलें. हरमल बॉयज ग्रुपान हरमलच्या लोकांक रोपां वाटलीं. गोंयभरचे एक वन महोत्सव. नजर चुकीत आसूं, कळत आसूं किंवा डेव्हलपमेंटाच्या मार्गान आसूं, खंय तरी आमी निसर्गाक नेचराक डिस्टर्ब करता. आयज सरकारान जास्तीत जास्त झाडां कशें लावन घेवप आनी कशें अरेंजमेंट करप सगळ्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणा किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जे तेंच्यांनी आनी मदीं अशें स्ट्रेस घेवन टायम काडून जी अरेंजमेंट करपाची जी आतां तयारी केल्या ते खरोखरच तेंचे खूब आभार मानपाक जाय. आतां आमकां टार्गेट आहा की एटलिस्ट आमी एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 400 तरी अशी झाडां पावोवंक जाय. ते सतत आमकां ह्या शेतकऱ्यां खातीर कितें ना कितें तरी एक्टिविटीज करपाक सारके धडपडीत आसा आनी आज पर्यंत आमकां ते 70 तेंची शेतकऱ्यां खातीर कितें ना कितें तरी सहाय्य चालूच आसा. आनी आज हें सारें ICR तर्फे तशेंच आमच्या मंत्र्यांच्या हस्ते आमकां लाभलेलें आसा. गेली कित्येक वर्सां जाली त्रिशूल शेतकरी संघटना म्हणू नाका किंवा आतांच आमी बलराम शेतकरी संघटने कडेन सारे वांटून आयिल्ले आसात. हो म्हजो प्रिय मतदारसंघ जो आसा तो शेतकऱ्यांचो मतदारसंघ, कश्टकरी समाजाचो मतदारसंघ. आनी ज्या वेळाचेर हांव निवडून आयला त्या दिसा पासून किंवा तेज्या पयलीं 1 वर्स पयलीं सुद्दां आमी ऑर्गेनीक सुद्दां साऱ्याचें डिस्ट्रिब्युशन केल्लें आशिल्लें. हो शेतकार आज मळे घालता, सिजनल जो क्रॉप काडटा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचोय थोडोसो सहकार्य सहभाग हो खूपच म्हत्वाचो आसा. आमी सदांच म्हणटात की शेतकार हो भारताचो आमचो कोणो जावन आसा. हरमल बॉयज ग्रुपान हरमलच्या लोकांक रोपां वांटून वन महोत्सव मनयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.